आयल्यात आमचो एक कोडार फार्माक विजीट आनी ह्या कोडार फार्माक आमी फाटल्या 2 वर्सां कितें डेव्हलपमेंट केला हाजी तुमकां ब्रीफ करपा खातीर आमी हांगा आयले कडेन आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हें कोडार जें पळय फार्म आसा आमचें सादारण 110 हेक्टर एरिया आनी 110 हेक्टर एरियेक डेव्हलप करपाचो जेन्ना आमी विचार केलो म्हणजे पयलीं थोडें हांगा प्लांटेशन आसलें पूण मेजर प्लांटेशन जें आसा तें तुमी फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार स्मॉल बुशीस आनी रॉकी एरिया मॅक्झिमम एरिया आसा ती. सो ही रॉकी एरिया आनी जे पळय बुशीस आसले ल्हान हे डेव्हलप कशें करपाचो हेजो विचार करून आमी डेव्हलपमेंट स्टार्ट केलो. आनी डेव्हलपमेंट स्टार्ट करता आसतना तुमकां खबर आसतलें की आमचो हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सदां पॉझिटिव्ह आनीक जेन्ना जेन्ना आमी प्रपोजल घेवन आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन वयता तेन्ना आमकां सदां तेंचो सपोर्ट आसता की तुमी एग्रीकल्चराक डेव्हलपमेंट करा कितें तरी नवीन करून दाखया लोकांक. आनी हो जो पळय कोडारचो फार्म आसा हो फार्म एक आयडियल फार्म जावपा जाय ह्या दृश्टीन आमकां तेणी मार्गदर्शन केलें आनी ते गायड करता. आनी आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टराचें ऑफीस जेन्ना जेन्ना आमी नवी प्रपोजल वयता ती प्रपोजलां आमकां पुश करपाक फॉरवर्ड करपाक आमकां सगळे सायडीच्यान आमकां सपोर्ट आसता. हो जो पळय प्लॉट आसा हो प्लॉट आमी डेव्हलप केला अंडर जॅकफ्रूट प्लांटेशन. तुमी जर हांगा सायडीन जर पळयलें जाल्यार ही 2 वर्सांची ओल्ड प्लांट्स आसा. 2 वर्सां भितर तेंची हायट कितली वाडली ती पळया तुमी. हांगा सारकी मेजर चॅलेंज आसली ती गवे रेड्याची. तुमी फाटल्यान जर पळयलें न्ही जाल्यार सगळें रान ह्या राना भितर हांगा गवे रेडे आसा. सो गवे रेड्यांची मेजर चॅलेंज आसली. सो तेजेर आमी ओवरकम करून ही जॅकफ्रूट प्लांटेशन आमी केल्ले कडेन आसा. सादारण हो जॅकफ्रुटाचो प्लॉट आसा तो आमी 1.5 हेक्टर 1.5 हेक्टरचो प्लॉट आसा. आनी ह्या प्लॉटाक आमी 38 वेरायटीज ऑफ जॅकफ्रूट आमी लायले कडेन आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार थोडी वेरायटीज आसा त्यो 18 म्हयन्यांनी लागता फ्लावरींग जाता. आनी आमचे अंदूच्या वर्साक एक थोडे झाडांक फ्लावरींगय बी जाल्लें पूण तें आमी काडून उडयलें कित्याक तेजी ग्रोथ मातशी फ्लावरींग जर एलाव केलें जाल्यार ग्रोथ मातशी हें जाता स्टंट जाता. सो हो प्लॉट आसा तो जॅकफ्रुटाचो. केन्ना पर्यंत हें जाता हे फ्रूट? ही सादारण थोडी वेरायटीज आसा त्यो 2 म्हयन्यांनी स्टार्ट जाता. 2 वर्सांनी सॉरी 2 वर्सांनी बेरिंगाक येवपाक लागता. ही झाडां तुमी आतां भायरसून हाडल्या काय भायरसून ह्यो वेरायटीज आमचे कडेन नासल्यो गोंयांत नासल्यो. सो आमी थोडी गोंयांकय बी बरे कोणाले प्लांट्स आसा तेजेय बी आमी थोडी ग्राफ्ट केल्या. आनी चडशे वेरायटीज आसता त्यो भायर कितले व्हरायटी आहा 38 वेरायटी. पण हे क्लायमेट सूट जाता तांकां गोंयचे पळय आमी ह्या फार्मा भितर प्लांटेशन केला ती गोंयचे कंडिशनाक जे पळय क्रॉप्स जाता तेतून भितर तुमी काजू म्हणा जॅकफ्रूट म्हणा आमी म्हणा म्हणजे हांगा एक सारकी जीन बँक तयार करपाची तरेच्यो वेरायटीज. हांव तुमकां आतां मुखार मँगोचोय प्लॉट दाखयतलो. मँगो प्लॉटा भितर आमी कितले तरेच्यो वेरायटीज लायल्या त्यो हांव दाखयतलो. सो हांकां वॉटरिंग बीन करपाक वॉटरिंग आमी सद्या करता. चडशे कडेन आमी उदकाची सोय केले कडेन आसा. हो जो पळय प्लॉट आसा जॅकफ्रुटाचो तो मातसो एक एंडाक आसा न्हंय सकयल पडल्या बरीच. आनी आमी ताका ह्या एरियेक सद्या टँकरान उदक घालता. पूण 2 वर्सां भितर सर्वायवल 100% आसा. हार्डली एक 2-3 झाडां कितें तरी मेल्या. पूण तुमी जर ही हायट जर पळयली जाल्यार ही 2 वर्सांची हायट तुमकां कळटली आमच्या कितली केअर घेवन आमी केले कडेन आसा. उदक दिसा पट्टे घालता काय एक दिसा आड बीन तशें? ना तशी सिजना प्रमाणे जाता. मे म्हयन्याक आमी सादारण एक एवरी ऑल्टरनेट डे सुद्दां घालता. सामकें हें करता.